आयज आमी वास्को मार्केटान येयल्ले आसा लोकांक मेळपाक लागून आनी आमचो कॅन्डिडेट रुबर्ट पेरेरा हो सावथ गोंयचो उमेदवार आसा तोय आमच्या वांगडा हांगा येयल्लो आसा आनी खूब बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा आयज गोंयकार खंय म्हटल्यार आयज वास्कोन जे आयज हालत जाल्ली आसा ही पळोवन सामकी विकट परिस्थिती जाल्ली आसा तुमी पळयता आसतना मार्केटाची हालत कितें जाल्या आयज तांकां रस्त्यार बसचें पडटा सारको मार्केट ना मार्केट बांदता म्हणटा तो मार्केट डिले जाल्लो आसा अजून पर्यंत जाल्लो ना पण एवरी टायम लोकांचो जो राग आसा तो आयज दिसून येता की एवरी टायम तांकां आश्वासन दिता की आमचें हें काम करतले तें काम करतले मात लास्टाक कामां कांयच करिना आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज वास्को म्हणजे एक हब म्हटल्यार बिजनस हब म्हणूंक शकता आमी पोर्ट हब म्हणूंक शकता आनी पोर्ट हबाचें जे ट्रान्जॅक्शन जावपाक जाल्लें जितलो रेवेन्यू गोंयांक मेळपाक जालो गोंयकारांक मेळपाक जाल्लो तो रेवेन्यू मेळना आतां तुमी पळयता आसतलो वास्को जो तालुका आसा मुरगांव तालुका आसा तो मुरगांव तालुक्यान पयलू म्हणजे आमचो एअरपोर्ट येता आमचे शिपयार्ड येता गोवा शिपयार्ड येता तशेंच आमचो MPT येता आमचो हांगा रेल्वेज आसा म्हटल्यार कितलेशे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट्स आसा ते हितून आमकां खंय ना खंय कामां मेळपाक जाल्ली गोंयकारांक धंदे मेळपाक जाल्ले मात हे धंदे गोंयकारांक मेळना आयज खंय ना खंय ह्या बाबतींत हो सरकार अपयशी ठरलो आसा जे काम आसा तेच आमचें कॉन्फिडन्स आसा आमी आमचे 100% आमचो 100% आमी दिता कित्याक अशें न्हू की आमी बॅक एंड रावतले आमी जेन्ना लोक विधानसभेक वचून गेल्ले आमकां फक्त 3 म्हयने जाल्ले रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष रजिस्टर जाल्यार आनी आमकां सिंबॉल वचून रोखडे 1 म्हयन्या पयलूच गावलो म्हटल्यार इतल्या शॉर्ट टायमान आमी जें काम केल्लें आसा तितून आमकां ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर मेळ्ळो हांव निवडून येयलो तशेंच आतां सावथ गोंयन जावं नॉर्थ गोंयान आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तेंच्यांनी ऑलमोस्ट डिसेंबरान जो कॅन्डिडेट आउट केल्ले आनी तेज्या नंतर आमचें जें काम आसा ग्रावंड लेवलाचेर ग्रासरूट लेवलाचेर हें काम चालू जाल्लें आनी म्हाका तरी खात्री आसा की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा सावथ गोंयचो रुबर्ट पेरेरा हो निश्चितपणे निवडून येतलो अंडरकरंट इतलो आसा तुमी बसून शॉक जातले कित्याक खूब जाण आजून बसून आमकां सामकेंच लो हें करता की रेव्होल्युशनरी गोंयसाची भितर फायट ना आयज अशें दाखोवंक सोदता की सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी आसा तेंचीच फायट आसा आयज थोडे स्टेटमेंटूय अशें करता की रिजनल पार्टी येवन कितें करतले हांव तांकां सांगपाक सोदता आयज कितल्योश्यो रिजनल पार्टी आसा जावं ते सावथर्न स्टेट जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जावं ते सेंट्रल कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो आयज पार्लिमेंटान आसा आनी ते पार्लिमेंटान तेंचे लोकल जे इश्यूज आसा रिजनल इश्यूज आसा हे रिजनल इश्यूज मांडटा आनी अशेंच रेव्होल्युशनरी गोंय जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमचे रिजनल जे इश्यूज आसा जे गांवांनी जावं आमच्या सिटीनी जे उरलेले आसा ते आमी खंय वयर पळयले फुडें स्टेप घेवंक शकता तांच्यांनी विथड्रॉ करपाचें सो असलो तुमचें प्रेशर बी सद्याक आसा काँग्रेसीचो पळय आमी केन्नाच कोणाचो प्रेशर घेवन काम करूना आमी काम केलां ते गोंयच्या मोगा खातीर आनी गोंयकारा खातीर गोंयचो जो गोंयकारांचो जो आशिर्वाद आसा तो आमच्या वांगडा आसा आनी तो आशिर्वाद घेवनूच गेले ते 2022 इलेक्शन जे आसा ते आमी लडलेले आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आमकां इतलें अंडर एस्टिमेट केलें की रेव्होल्युशनरी गोंस कितें कचऱ्या कोतार म्हणून अशें आमकां हें केलें 500 मतां काडपाक शकची ना एक बसून कॉन्स्टिट्युन्सीन 500 क्रॉस करपाक शकना म्हणल्यार आयज आमी इतिहास घडयल्लो आसा आयज गोंयची तिसरी लार्जस्ट पार्टी म्हटल्यार वोट शेअरा बाबतींत आनी आतां म्हाका दिसता जे उडयो मारले तेजे नंतर म्हाका दिसता आमची दुसरी लार्जस्ट पार्टी जाल्ली आसा कित्याक BJP काँग्रेसीचे जितले आमदार आसले 8 आमदार तेंच्यांनी उडी मारून BJPन गेल्ले आसा सो हे जे आसा तेंचे म्हणप आसा कित्याक आयज काँग्रेस भियाल्ले आसा भियोन ही स्टेटमेंटां करता समज ते भियोंक नासले नाल्यार अशें करपाचें नासलें आनी जे खूब कितें कितें ते उलोवन दाखयता म्हणल्यार एक स्टेटमेंट आमच्या बाबतींत करता आमची एक रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा आमची स्टेट लेवल रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी जाल्ली आसा आमकां 10% वोट शेअर गावल्लो आसा आमचो फुटबॉल हो सिंबॉल रिकॉग्नायज जाल्लो आसा आनी अशें न्हू की तुमी हे कोण रे हे कांय न्हू रे हें म्हणपाक शकना कित्याक तुमी म्हणा मात तुमकां कितें धडो शिकोवपाचो आसा पळय हे लोक शिकयतले लोकांक सगळें खबर आसा की तुमी कशी फोटिंगपणां गेल्या निवडून येयले कशी सेटिंगां करता तुमचे जे तुमचे जे लिडर्स आसा हे लिडर्सूच तुमचे स्टेटमेंटां करता तांकां पयलू सांबळ्या आनी मागीर आमचे स्टेटमेंट करा कित्याक तुमच्या लिडरांनी ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्ले आसा की टिकेट ज्यो डिक्लेअर जाता त्यो BJP कन्सल्ट करून डिक्लेअर जाता म्हणून आनी हे आमी स्टेटमेंट करून हे तुमच्या हितून स्टेटमेंट केल्ले आसा सेंटर हब आनी सगळो फायनान्शियल हब म्हणल्यार जातालो की आनी एअरपोर्ट आसलेलो हो एअरपोर्ट आतां बंद करपाचें तेंचें षडयंत्र जाल्लो आहा जेन्ना हो सेंटरार आमचो एअरपोर्ट आसलेलो नॉर्थाक पळय हिंगा नॉर्थ पेरने टू काणकोण हो सगळ्या पेरनेकारांक काणकोण पावपासून हे कोस्टल बेल्ट सगळ्यांक फायदो आनी सामको कन्विनियंट प्लेस आसलेलो पूण आयज तो व्हरोन आनी दुसरे कडेन घातला आनी हो आहा तो दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करपाचें तुमचें षडयंत्र चलता आयज तर दाबोलीचो एअरपोर्ट तर बंद जालो आमचें सावथ गोवा तें पळय आहा आख्खो कोस्टल बेल्टाचे सगळे बिजनस A to Z बिजनस बंद काबार जातले आनी कितले फॅमिलीचेर तो इफेक्ट पडटलो एड्युकेशनाचेर आमच्या तेंच्या भुरग्यांच्या एड्युकेशनाचेर इफेक्ट पडटलो डायरेक्टली टॅक्सी बिजनस म्हणटा काबार शट डावन एअरपोर्ट तर बंद जालें जाल्यार आनी हे कितें करता तूं हो सरकारान केल्लें आहा हे सरकार खरें गोंयचे पासत आहा तूं असो आमच्या आमदारान सांगलां 2-3 दिसां फाटीं रेप जालो आनी हिंग नाच मारताय थोडे आमदारांचे बायलो नारी शक्ती नाचताय ती
किती नारी शक्ती खरें तुम्ही नारी शक्ती दवरल्या आज 5 वर्सां भुरग्यांचे मर्डर जाता रेप जाता आनी तुम नारी शक्ती म्हणून तुमकां लॉस दिसलोली आनी म्हाका दिसना तुम कितकोन ती नारी शक्ती आनी तुमच्या फाटल्यान ते बायल कितकोन धांवतात त्यो लॉस दिसता आमकां आमचे माय भुंयचेर गोंयचे माय भुंयचेर आम केन्ना रेप म्हणून आयकना केन्ना मर्डर म्हणून आयकना पूण आयज हे बायल येता आनी तांकां लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता आनी तांकां विचारपाचो कांय ना आनी हेजो इफेक्ट आमची भुरग्यांचेर पडटा हे ते कोत्ताय ते आयज भुरगीं आमची चिंततात घोडी हेजे मुखार आमच्या भुरग्यांचे इफेक्ट पडोन ते असली स्टेप घेवपाक शकतात हे आमकां नाका तेका लागून हो सरकार बदलपाक जाय हो सरकाराक काबार करपाक जाय डोर टू डोर केले इवन एक्स्ट्रीम इंटिरियर गांवां पासून आमी गेल्ले आहात आनी हे लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक नाकात हे लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय हे सरकार घडोवपी आमी घडयता आमचें रेप्रेजेंटेशन जे एमएलए आहा ते आमी रेप्रेजेंट केले आमचो आवाज जावपाक जाय पूण आमकां आवाज तर तो नाका आमचे प्रोजेक्ट नाका तुम कित्याक मुखार जाताय हेगेर कळटा वयलो दबाव येता आनी हे कोत्ता हे कारणाक लागून ते रिजनल पार्टीचे एमपी जावप चड म्हत्वाचे आनी रिजनल फोर्सांचो असेंब्ली आसप हो गरजेचो